Just imagine. Just imagine. Just imagine. मित्र हो, कसिनो प्राइड जस्ट इमेजिन आपका स्वागत करता है। जस्ट इमेजिन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, असे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी उलो मारलेलो। आज काळ बदलला, तसे नेताजी म्हणजे एक खादी कपडेवाले नेताजी म्हणता, तुम मुझे कॉर्पोरेशन दो, मैं तुम्हें कॉर्पोरेशन खाती दूंगा। आणि मागीर कितें पक्षांतर। सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेले। ही खबर आयकना फुडें म्हजो असो विचार येयलो की काँग्रेस मुक्त भारत करपाच्या नादान काँग्रेस युक्त बीजेपी करपाच्या वाटेर आसा कितें पक्ष। बीजेपी देशान आनी गोंयान न्हू सरकारां घडयता पळय, हे सरकारां घडोवपाचो तांचो फॉर्मॅट न्हू एकूच, GST फॉर्मॅट, वन नेशन, वन टॅक्स, वन पार्टी, नो सर्विस टॅक्स, नो MGP, नो वॅट, नो गोवा फॉरवर्ड, नो काँग्रेस, ओनली वन नेशन, वन पार्टी, वन स्टेट, वन पार्टी, GST। जस्ट इमॅजिन। आयज मरे काळ असो आसा मरे, आयच्या काळान कांयच धडना। 91 पासून बीजेपीचे कार्य करपी आणि 6 वेळा निवडून येवपी लक्ष्मीकांत पार्सेकराक सुद्दां आयज आपल्या बीजेपी कॅन्डिडेटराची गॅरंटी दिवपाक जायना, आणि तुम्ही प्रेशर कुकराचेर 5-5 वर्सांची कसली गॅरंटी मागतात दुकानदारा कडेन। जस्ट इमॅजिन। त्या दिसान फाटी बीजेपीची कोर कमिटीची मिटींग असली, त्याचो एक वृत्तांत तुमकां। कलमां आमी लायली, आमे भलतेच खातात। कोर कमिटीची मिटींग म्हणजे आमी उरलेल्या 4 कमिटीची मिटींग। आनीक कोण येता काय काँग्रेसीचे? हाडा बाबू कवळेकराक बी हाडा। काँग्रेसीचे आमदार घेतले म्हणटकूच हात दाखोवया म्हटले। अरे आमी लायले पयलीं सगळे रोपटे आणि फळां खावंक येयला दयानंद सोपटे। विनय बाब सावधान, आय एम कमिंग। अरे आयज तूं मिटिंगेक धोवर करतलो काय कितें? अरे तुमकां कितल्या फावटी सांगले, तुमी सोदता ते जोशी हांगा रावनात। 1 ते 3 हो न्हिदपाचो टायम मरे शाण्या। भाऊ तूं फुडलो CM। विनोद पालयेकर जो आमदार आसा, खंयचो तो? शिवोलेचो। पालयेकराक फाल्यां बीजेपीन घेतलो आणि त्याच्या खातीर तुमकां फाल्यां काम करचें पडलें जाल्यार तुमी करतले? खंयचे ते? सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई, आपने जो आपकी नाराजगी है वो पार्टी कमेटी मीटिंग में रखी है, और उनकी प्रतिक्रिया क्या है उनकी तरफ से? आप सही बोले सर, क्या रखा हुआ क्या है? आपने क्या कहा? नहीं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि कोर कमेटी का जो वृत्तांत होता है वो मीडिया को हम नहीं देते, कभी दिया नहीं। Lakshmikant Parsekar says core committee content is not vouchsafed or it was never imparted to public domain in past. Looks like Parsekar follows retro style political system. We believe in intelligence scouting in competitors' political party camps. Core committee meeting खयच्या राजकीय पक्षाची असली पासून जाल्यार we obtain the agenda in minutes of the meeting as soon as the meeting concludes. So next time if you desire to obtain core committee meeting content of any political party, approach my office. I have been quite successful 2 years back. Even Congress party could not hypothesize the reason behind failure of their action plans. विजय भाईन कितें म्हटलें बे आतां न्ही, कांयच कळोंक ना। मांडवी पुलाचेर दीपक पावसकर आणि सिद्धार्थ कुंकळकार पळोवणी करपाक गेल्ले। थंय मांडवी पुलाचो लास्ट सेगमेंट इन्स्टॉल करप चालू असलें। सांगपाचें कितें, सगळ्यांनी नाल्ल फोडले। पण एकल्यान नाल्ल फोडलो आणि हात कोणाक भलत्याकूच पुसलो। अशें आमी खानावळीन वयता पळय तेन्ना करतात। जेयल्या उपरांत हात पुसपाक काय मेळना जाल्यार जाता, वळखीचो कोणी मेळ्ळ्या पुरो ताका बरो मरे म्हणे म्हणे असो हात मार म्हणे हात त्याच्या शर्टाक पुसप, ताका कळत ना।
न्ही शर्टाक हात पुसप बरें पण तोंडाक पानां पुसप सामकें भोव वायट. जस्ट इमॅजिन. TCP मिनिस्टर मॉडेल्साचे 10 ते 12 प्रोजेक्ट्स आणि ते सगळे कॉपी पेस्ट एकच सारके दिसणारे अशें गोंयान खंय आसा? अशें खंयच गोंयान ना, ओन्ली तालिगांवान आहा. एब्सोल्युटली करेक्ट. यू हॅव अ शार्प विजन डॉक्युमेंट. या विजय भाई बिल्डिंगो कित्याक अख्खें गोंय केन्ना ग्रीन जातलें काय? 7 दीस आयच्यान 7 दीस. 7 दीस पुरो म्हणटा तूं? बाबा अशी 2 दिसान हांगा हें अशें जालें, 7 दिसान कितें जावं शकता. आतां हे काँग्रेसीचे MLA बी आहा पळय ते आतां हळू हळू करता तुजे अलायन्स कलीग जावपाक लागल्या. म्हणजे तुजे अलायन्स पार्टनर BJP हळूहळू काँग्रेस युक्त जावपाक लागल्या. वी आर नॉट promoting or encouraging such type of activity. काँग्रेसीचे आतां कितले आमदार फुटपाच्या वाटेर आहा? काँग्रेस 16 वेल्यान 14 पावली. लास्ट हो आंकडो कितलो मेरेन कमी जातलो? 11. म्हणजे आनीक 3 जाण फुटपाचे आसा तर? हय. वेर इज गव्हर्मेंट? म्हणजे भाई वेर इज गव्हर्मेंट टुडे? हू इज द गव्हर्मेंट? गव्हर्मेंट मीन्स मी ओनली. नाका भाई डायरेक्ट मेन गव्हर्मेंट जावच नाका. बी अ पॅरलल गव्हर्मेंट. सारकें न्हू म्हजें? सारकें. It's the time in Goan politics which we never expected to be. In this time, be a parallel force, rise unconquered and undiminished and attain a great heights. Be like Balasaheb Thackeray of Goa, sir. हय. सारकें न्हू? आनी हे BJP कॅम्पान खंय अनरेस्ट वाडत आसा दिसान दीस. रिव्यू करीत रावतले आमी. लक्ष दवर सारकें लक्ष दवर डे टू डे. घडामोडींचेर लक्ष दवर बारीक. अमित शाह आणि तुजी दिल्ली मिटींग जाली सो तुमचें कितें उलोवप जालें इन डिटेल मातशें कॅन यू डेलिबरेट ऑन दॅट? तूं मातशें एक्सप्लेन कर. हो प्रश्न म्हणटो तेजेर झुगल्लो. बाई तुकाच विचारता तो म्हाका दुसरो प्रश्न विचारता की सद्या आमच्या गोंयान हे एथिक्स प्रिंसिपल हे गोवन पॉलिटिक्स आसा पळय तितूनसून गेल्या तरी खंय आहा? वेर इज एथिक्स? वेर आर प्रिंसिपल्स? वेकेशन? फोर्स्ड वेकेशन? वेकेशन धाकटी काय व्हडली आसतली? म्हणजे एथिक्स प्रिंसिपल परत केन्ना ड्युटेर जॉयन जातले? जस्ट इमॅजिन. काँग्रेसीचे 2 आमदार BJPन व्हेले आनी म्हाका रवी नायक हांच्या कडेन उलोवशें दिसलें. म्हणजे इतल्या मातब्बर राजकारण्या कडच्यान कितें तरी निदान मेळटलें न्ही? न्ही कितें तरी निदान मेळटलें म्हणजे तें हें निदान न्ही, निदान म्हणजे कितें तरी तेचो आउटकम येतलो. कळ्ळें? तुमी बेश्टें कितें भलतेंच समजनाका. ओल टू रवी नायक. जस्ट इमॅजिन. रवी बाब तुमचे 2 आमदार BJPन गेले. काय जावं ना? कांयच जावंक ना कशें? 16चे 14 जाले आनी कांयच जावंक ना? BJPन पण ह्या फावटी सॉलिड टॅक्नॉलॉजी वापरली हा. टेक्नॉलॉजी? हय रवी बाब टॅक्नॉलॉजी. खंयची टेक्नॉलॉजी तुम्ही यूज करता? पर्रीकरान पयलीं बाबाक आपल्या पक्षान हाडलो, बाबान सोबत्याक आपल्या पक्षान हाडलो. बरी ट्रिक्स करता. फाटल्या फावटी आमकां अशें 8 कोटी अशें आयकपाक येताले. ह्या फावटी कितें आयडिया कितले? तुगेले 25 कोटी. 8 कोटी ते 25 कोटी डायरेक्ट. खरेंच पेट्रोल म्हारग जालां कळटा. म्हणजे हे सगळे हे आसा लोकांक फटोवपाचे. तुमकां सगळ्यांक कांदोळे हॉटेलान दवरलेले गरज आसतना म्हणजे कित्याक लागून करतात? तुमी फुटचे न्हू म्हणून. पण सुभाष शिरोडकरांनी सोपटेन अशें कित्याक केलें? पूण कित्याक केलें ते तेच जाणात आनी लोक जनता जाणात ते कितें आसा काळें गोरें धवें कितें सगळें ते सगळें लोकांक खबर आसा. तुमचो बाबू कवळेकर कितें करता? फक्त घोशणाच करता. कितें? घोशणाच करता म्हणजे मोदीजी हे तेंचे आवडटे नेता आसूये. मोदीजी पळय सदांच म्हणटा पळय ते स्वच्छ भारत म्हणटा ते सुलभ टॉयलेट सुद्दां कोणाक दिवना. आनी मोदी सांगता स्वच्छ भारत, झाडू मारता तो सगळे कडेन, पूण टॉयलेटीचें कितें?
झाडू मारता तुम्ही, कागद काडटा तुम्ही, टॉयलेटीची कितें? लोकांक टॉयलेटी खंय वचपाचें? तुम्ही सांगता सगळे तरेचे स्वच्छ भारत टॉयलेटी घायात, स्वच्छ करात. अमिताभ बच्चन हें करता, एडवर्टायज करता टीव्हीचेर. अमिताभ बच्चन, विद्या बालन करता, विद्या बालन, खुद मोदी हें करता. जाल्यार खंय आसा टॉयलेटी? ओके रवी बाब पुरो आयचे दिसा पुरो मागीर येता हांव मेळटा तुमकां एक दीस मागीर मेळटा येता पुरो. जस्ट इमॅजिन. दर सोमारा सांजे 7 आणि रातचे 10 वरांचेर तुमचो फेवरेट शो जरा हटके. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. जस्ट इमॅजिन. काँग्रेसीचे 2 आमदार फुटले आणि बीजेपीन गेले. ही सध्या आमच्या म्हणजे व्हडली खबर सामकी. दिगंबर वयतलो, दिगंबर सोडटलो पक्ष, दिगंबर एक दीस फुटतलो, दिगंबर एक दीस वयतलो अशें म्हणून दिगंबर गेलो ना गेले भलतेच सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर. हे सगळें अशें रोखडेंच जालें की अशें रोखडेंच सोपटे आनी शिरोडकर 2 दिसां भितर ठरयल्यान गेले काय काँग्रेस पक्षाक कळुकूच ना काय कितें. म्हणजे आतां पळय दिल्लेली सिग्नलां काँग्रेसीक कळीच ना. ऑलमोस्ट 10 to 12 times सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर गेव सिग्नल्स that they are not with Congress. Special report by Just Imagine. पळया. जस्ट इमॅजिन. बाबू खंय? बाबू पहिले आमदार 24 जाणां 18 मे 2018 काँग्रेस पक्षाचे MLAs आणि पदाधिकारी राजभवनाचेर गव्हर्नराक मेळपाक गेल्ले. सरकार स्थापन करता म्हणून ही गव्हर्नर भेट सगळ्या आमदारांक केन्ना एकदा भितर वचून गव्हर्नराक मेळटा अशें जाल्लें. पण बारीक पळयात, सोपटे इज बीट रिलक्टंट हियर. 1 2 3 4 सोपटे फाटले सगळे आमदार भितर गेले तरी सोपटे फुडें सरना. लास्टाक कोणे तरी सोपटेक भितर धुकल्लो. सुभाष शिरोडकर नॉट टू बी सीन एनीवेअर हियर. नमन तुका गोंयकाराक काँग्रेसीचो एक मोठो उपक्रम. स्वता चेल्ला कुमार म्हापशाच्या वोतान भोंवता पण सोपटे हांगासर ना. मांद्रे सावन म्हापशा फक्त 15 किलोमीटर. सुभाष शिरोडकर नॉट टू बी सीन फॉर नमन तुका गोंयकार इन पणजी ऑल्सो. चोवीस मे 2018 पेट्रोल वाडीचेर घोडागाडी घेवन काडिल्ल्या रॅलीक सोपटे ना आणि सुभाष शिरोडकारूय ना. हाचो अर्थ कितें? सेनापती रणशिंग फुकता तेन्ना शिपाई सदांच फुडें येतात, फुडाकार घेतात. पण हांगासर सोपटे हळूच आपली खुर्ची फाटी व्हरतना दिसता. 31 मे 2018 सोपटेन काँग्रेस हावजान प्रेस घेतली.
आपल्या पक्षातले अस्तित्व दाखयला, पण हांगासर सोपटेक सरकाराची चिंता कित्याक सरकाराची चिंता? गव्हर्नमेंटाच्या तिजोरीत पैसे चड वाडटले, आमी मागता ह्या सरकारा कडेन मागता सरकार म्हणजे पर्रीकर, विश्वजीत, अमित शाह त्यांच्या कडेन मागता. 25 जून 2018, 25 जुनाची ही बाबू कवळेकराची प्रेस कॉन्फरन्स. गिरीश पळय कसो काय बरो थंड बसला, रिलॅक्स्ड सामको, पण सोपटे अनकम्फर्टेबल. कित्या खातीर तरी चल बिचलता त्याच्या मनान सैर भैर विचार चालू असा. ह्याच म्हयन्यान सोपटेक ऑफर येवंक नाशिल्ली मू. 29 जून 2018 या मोर्चाक रेजिनाल्ड एकटोच आउट ऑफ द बॉक्स चिंततना दिसता. रेजिनाल्डाच्या तोंडार सामकें कळटा ही इज वंडरिंग, बाबा एवरी टायम वाय सोपटे एंड शिरोडकर आर एबसेंट फॉर इम्पॉर्टंट काँग्रेस इव्हेंट्स. 2 जुलै 2018 हांगासर सोपटेन सामकें इनडायरेक्टली क्लियर केला की माय पोजिशन इन काँग्रेस हॅन्स फॉर दी शेकी लायक दीस पेपर आय एम होल्डिंग. सगळ्यांच्या हातान पळयात तो पेपर बरो फर्म आनी स्ट्रेट आसा, सोडून सोपट्याच्या हातीन. ऑगस्ट 2018 कोर्तालीम ट्रॅफिक जॅमाचो इशू. प्रतिमान अत्याचार सोंसलो, गिरीशाक कादय पडली, पण सुभाष शिरोडकर हांगा ना. कित्याक? तो शिरोडा ह्या वाटेन वचना, ताका ही वाट लागना. ओ मे बी ही ऑलवेज गो टू शिरोडा वाया फोंडा बोरी पूल काडून जाय. 31 ऑगस्ट 2018 काँग्रेसीची महत्वपूर्ण मिटींग. चडूच डावट वयचो न्हू म्हणून सोपटे सुद्धा हजर रावला, पण सुभाष शिरोडकर एबसेंट. बाबू कशें कळोंक ना हे सिग्नल. कित्याक इतलो अनभिज्ञ रावलो बाबू कवळेकर? 6 सप्टेंबर 2018 वेळ सकाळची 11 जाल्या. अमरनाथ पणजीकर सोपटेक विचारता, तुम्ही बीजेपीन बी वचपाचे म्हणून आयकलां. तेजेर सोपटे येस येस सुद्धा म्हणटा, पण अमरनाथ पणजीकरान एक मस्करी म्हणून निग्लेक्ट केलें. सचिन तेंडुलकरान 4थ्या बॉलाक दिल्ली कॅच धरूंक ना काय तो ओपोजीट टिमीक कितलो म्हारग पडटालो हे आमी कितल्याशाच फावटी पळयलां. पणजीकरान मातशी त्या वेळार शादुरकाय दाखयल्ली जाल्यार आयज सोड आसूं आतां सोडून. 17 सप्टेंबर 2018 This was the last time Sopte and Shirodkar were seen together along with Congress MLAs together. कोणाकूच आयडिया येवंक ना की एक्झॅक्ट एका म्हयन्या उपरांत दोगी टुगेदर दिसतले, पण बीजेपी कॅम्पान. ऑक्टोबर 2018 सोपटेची लास्ट काँग्रेस मिटींग. सुभाष शिरोडकरान ह्याय मिटींगेक दाणी मारली आणि कोणें ताका कांयच विचारलें ना. 14 ऑक्टोबर 2018 आणि 2 दिसांनी 16 ऑक्टोबराक काँग्रेस पक्ष 16 वयल्यान 14चेर येयलो. 18 ऑक्टोबर 2018 काँग्रेसीच्या 14 आमदारांक कांदोळे एका हॉटेलात नजर कैदेन दवरले. जेन्ना आमी तांकां विचारले तेन्ना दिगंबर कामतीन ही जाप दिली, म्हणजे आमी जर्नलिस्ट न्हू, आमी किंडर गार्डनाचे स्टुडंट्स काय कितें. सर एक्चुअली कितें म्हणून मिटींग आपली काय ना रे, मिटींग सगळे खंय आसा आमचे आमदार. काल रातच्यान ना हांव आतां आयलां. आमचो दसरो न्ही, राती नवरात्र चलता सगळे कडेन. हांव काल सांजचो नवरात्रांनी गेल्लो, आज सकाळीं सगळी पुजा बिजा करून आतां आयलां. आतां च्या मारपाक आयलां तांचे पण थोडे जाण राविले. आग्नेल आमचो पण कित्याक म्हणून तुमी सगळे जाणांक वचतात? आग्नेलान पयर सांगलें आमकां, अरे रेस्ट घेवपा येता जाल्यार आपल्या हॉटेलार रावा अशें म्हणून. थोडे जाण आयले न्ही. आमकां थोड्यांक कोणाक आशिल्लें पळय नवरात्राचें हें बी आशिल्लें, थोडे जाण गेले, थोडे जाण रावूना, थोडे जाण आतां आयल्या च्या मारपाक. वॉट इज दॅट? नथींग. तें लिपोवपाचें कांय ना तातूंत. जस्ट इमॅजिन ह्या सगळ्या घडामोडींनी
सुभाष शिरोडकरान आउट ऑफ 146 काँग्रेस मिटिंग्स आणि इव्हेंट्स फक्त 2 अटेंड केल्या फ्रॉम मे म्हयनो. त्या मानान सोपटेचो अटेंडन्स स्ट्रायक रेट बरी आसली. मे म्हयन्यासान सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर म्हणजे जवळ जवळ 12 ते 14 फावटी तरी हिंट दिला की आमी फुटू शकता, आमी वचूं शकता. पण आतां सोड, कितें जावपाचें तें जालें न्हू. जस्ट इमॅजिन. सोपटे, तुका BJPन हाडपी कोण तो मनीस? आदरणीय निलेश काब्राल. आनी तुमकां अशें कितें ऑफर केलें की तुमी काँग्रेस सोडून? What do you mean? Means you got something? Yes. आमकां इतलेंच जाय आसलें. You want to be satisfied? नो निलेश बाब, नो आमकां काय नाका अशी ना. आमी सदांच सॅटिस्फाय. माय क्वेश्चन इज फॉर सुभाष बाब. सुभाष बाब, फॉर सोपटे इट इज लायक अ होम कमिंग. कळ्ळें तुका? ही वॉज देर. वाय यू जॉयन BJP? म्हणजे अशें इतले वर्सां काँग्रेस रावन वाय यू हॅव जॉयन BJP नाव? I got 70 crores. अरे बाप रे. जस्ट इमॅजिन. सोपटे आणि शिरोडकर लेफ्ट काँग्रेस सेईंग दे आर अनकम्फर्टेबल इन द पार्टी. ऑफकोर्स अनकम्फर्टेबल जातलेच न्ही. एका सोफाचेर 4 जाण बसल्या उपरांत आनी कितें जावपाचें? तितून आनी रेजिनाल्डूय बी आहा. अशें गुजगुजना काय हांकां? अशें बसल्या पळय सामकें चिकटोन दसन सामकें. आनी एक पळया, रवी नायक आतां उलयता न्हू तेन्ना आझाद मैदानाचेर, आनी आतां हांगा रवी नायक उलयता तेन्नाच लायट कशी वयता? कोण काडटा ही लायट? मातशें राव, आमी 6 म्हयने दिया. चला मित्रांनो, आयचो एपिसोड हांव हांगा सोंपयता म्हणून वयता तुमकां हांसूनच वयता. पण हांव न्हू, राजू श्रीवास्तव सारको पावरफूल स्टँडअप कॉमेडियन आमचो इंडियेचो, सामको म्हणजे स्टार कॉमेडियन म्हणटा पळय स्टँडअप. फाटीं गोंयान येयल्ले ते एका कार्यक्रमा खातीर. तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतना एक तेंच्यांनी थोडे लायट मुमेंट शेअर केले विथ जर्नलिस्ट, प्रेस मिडिया न्हू. थंय सुद्दां तेंच्यांनी आपले म्हणजे जोक्स चालूच आसले. ते थोडेशे तुमकां तुमच्या मुखार दवरता. आनी रजा घेता. मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 10 प्रुडंट मिडियाचेर. विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजिन. आनी राजू श्रीवास्तव तुमच्या खातीर. चल बरें येता, बाय. गोवा में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और यहाँ के लोग हंसना और हंसाना जानते हैं. थोड़ा सा लास्ट लाइन मैंने ट्विस्ट किया है. एक फंक्शन में आदरणीय अपने PM साहब मिल गए मुझे, मोदी जी. होली का टाइम था. हमने कहा सर तमे गुजराती मानस छो, एटला सरस हिंदी बोलो छो, गुजराती हो के इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हैं? तो बोले राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची है. चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया. हमने उसमें कौन सी बड़ी बात है? गोवा में लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए. आज एक एयरपोर्ट पे हो गया पंच, रियल मैंने आपको बताया. एयरपोर्ट से निकला बाहर तो एक साहब बोले कि अरे आपको तो टीवी में बहुत देखा है, जिंदा आज पहली बार देखा है. तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा वो क्या कहना चाह रहे थे. मैंने अंदाजा लगाया शायद लाइव बोलना चाह रहे थे. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन.